करा. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सजमता सगळी बरी हा म्हण तुम्ही हांवूय बरो हा. बिझी आल्लो खूप दिसांनी. आज माझ्या गार्डनाक येयला पळोवया म्हणलें कितें रेडी जालां तें चॅक कोत्ता. गार्डनाची कंडिशन म्हणजे कशें कितें आहा तें आनी कितें जाल्लें बी आहा तें बी काडटा. पळयता कितें रेडी जालां पळय तें. मेळया फुडें दाखयता तुमकां. पळय येयलो वत बरें थोर आहा. आयज सारकें कडक वत येयला. पळय दाखयता तुमकां. ही पळय आतां म्हजी टमाटां रेडी जाता. टमाटां दाखयता तुमकां. ही पळय ही चेरी टोमॅटोज पळय रेडी जाता. खूब लागल्या. पाटी हांवें तुमकां म्हज्या पयल्याच व्हिडियोन दाखयलेली पळय. ही पळय खूब जालें. आख्खें झाड भरलां वयरसान हाला. थोडीच दाखयता तुमकां. पळय व्यू पळय खूब लागलें तिका. हें एकूच झाड. पयले म्हज्या व्हिडियोन पयलां आसतलें तुमी. पळय खूब लागलें तेका. ही पळय ही म्हजी दुसरी ब्रीड टमाटाची. ही पळय ही लांबोडी कहीं पळय ती. आनी हिंगा एक हा म्हजी तिसरी ब्रीड. ही पळय ही पळय ही दुसरे भाशेची. ही पळय तिकाय खूब लागल्या. जाता रेडी ऑलमोस्ट. ही पळय आनी म्हजी कुकंबर रेडी जाल्या. दाखयता तुमकां. पळय केदी व्हडली जाल्या ती पळय. पळय आयज ती काडटा हांव. पळय भितर खूब जाल्या तिका मोठी हा. काडटा सगळी आनी मागीर जून जातली ती काडून घेता. मागीर दाखयता तुमकां. काडल्या उपरांत दाखयता. ओके पळय काडटा ती हांव. पळय एक जालो. कोणाक गेल्या सगळी. ही गकिन्स ही मातशें तेची सायज ल्हान आसता. तेची ही नॉर्मल सायज इतलीच ती. आनी हेज्यान व्हडली जायना ती. तेची सायज इतलीच आसता. नॉर्मल दुसरी कुकंबर आसता पळय ती लांब जाता. व्हडली ती जाता. हेंची सायज इतलीच आसता. ही हेंची स्टँडर्ड सायज. सगळी काडना हांव. हा तिका खूब थोडीशी काडटा. आतां म्हाका सालाडाक जाय पळय तितलीच काडटा. कोण येता पळय काडटा हांव. म्हाका जाय तितली काडटा आयज. म्हाका सालाडाक जाय पळय ती. पळय केदी व्हडली सायज आहा पळय ती. पळयल्या ही पळय सगळी काडिना हांव. ही पळय काडल्या खूब जाली. पळय आयज इतलीच पुरो. आनी खूब आहा तिका. मागीर फुडें फुडें काडया. पळय ही पयली जून जातली म्हणून काडलें हांवें. आनीक धाकटुलीशी आनी व्हडली आहा जातली रेडी. पुरो आयज संडे न्हू. सालाड करुया. मेवता हे पळय थोडे स्ट्रॉबेरी पिकलेले आहा तेवूय काडटा. नाल्यार पिकोवन पडटले मागीर हाला ते. हे पळय हे पळय एक आहा पळय. हे पळय थोडे स्ट्रॉबेरी पिकले म्हजे. हे पळय सा रेडी जाले तेय कातुत्ता. हे पळय नाल्यार बावता मागीर ते चड पिकले जाल्यार मागीर बावता. फ्रेशनस आसतना काडून खावपाचे. हे पळय पळय हेवूय काडले. ते हिंगा फुडेंय आहा मशीन थोडे. जाले ह्यो हा ओके. थोडे तोरलेत हा. एका आनी खूब जालेले. कोणें येले काडून. आमचे हिंगा घर रस्ते कुशीकूच पडटा. कोण कोण काडून व्हरता मागीर. वाटेन चलता पळय ते लोक काडून व्हरता. हिंगा एकदा पळय काडटा. पळय 4 मेवले. हे पळय मिंट आहा म्हजे थोडे हिंगासर. थोडे जाय म्हाका सालाडाक काडटा. 2-3 टिप्स काडून घेता मिंटाचे. हे म्हणजे खूब उपकाराक पडटा म्हाका मिंट. हे पळय हे पळय आयज काडला पळय ते हांवें. थोडेशे स्ट्रॉबेरी आहा आनी गकिन्स आनी मिंट. आयचो म्हजो हावस्ट.
आयज म्हज्या गार्डनान बरे गुलाब फुल्ल्या हे पळय कलर बरो दिसता तेंचो हे पळय बरें दिसता पळोवपाक युनीक कलर कहो मिक्स कलर हा तेंकां हे पळय आनी हिंगासर पळय पिंक लिली फ्लावर्स हा हिवूय ह्या दिसानूच फुल्ले हा पळय पळया बरी दिसता पिंक कलर हे पळय आनी तेचे फुलांचेर एक पळय बॉम्बेक्स हा हे पळय दोळे पळय तुमकां दिसता जाल्यार पळय काडटा ते आनी सोडटा हांव पळय हे पळय हे पळय हे बॉम्बेक्स गेले हे पळय हे म्हजे भितरले वाज ताका आयज मातशें वताक भायर हाडलें हे पळय पानां तेजी करपल्लीं कशीं जाल्या तेका लागून मातशें तेका वताक हाडलें भितर आहले पळय ते म्हजे इंडो वाजे मातशें क्लिनींग करता तांकां हे पळय पानां तेंची हें जालें अशीं मातशीं तांकां क्लीन करता आनी मातशें वताक दवरता हे पळय हे म्हजे भितरले वाज खूब तेंप जालो आहा ते अजुनूय बरें आहा हेल्दी आहा सारके पळय नवी पानां येयल्या तांकां तांकां हाडलें मातशें वताक हाडलें ते भितरूच आसता म्हणून आयज अशें क्लिनूय करता म्हणलें पळय पानां मेल्या ती कातरता तेंची तांकां मातशें आयज दिसभर भायर दवरता वताक आनी ते विंटराक भितरूच आसता हे पळय आयज मातशें दवरता तांकां भायर वताक हे पळय हेंवूय एक झाड म्हजें फेवरेट बरें दिसता म्हाका हें झाड हें वाजान घालपाक उजार करता हांव ही फन्स आहाय ती काडटा खूब फारां यूज करता तें म्हज्या भितरलें वाजान घालपाक पळय 2-3 पानां काडून घेता वाजान घालपाक हे पळय आहा काडटा 2-3 हे पळय 3 काडले हांवें हे पळय थोडीशीं काडले वाजान घालता व्हरून आनी हेका पळय हिंगा हानी बी पळय कितले मोठे ते पळय लागींच्यान दाखयता तुमकां दिसता जाल्यार पळया बरो बसता फुलांचेर तो पळय ही पळय ते फन्स काडून हाडलेली पळय ती हालासान ही पळय वाजान घाल्ल्या पळय हांवें बरी दिसता ती बऱ्याक पडटा म्हाका केन्ना हांव भायलीं फुलां हाडटा तेन्ना ती एड करता म्हज्या वाजान हे पळय हे फन्स आहा पळय ते तुमकां कशी दिसता ती सांगा म्हाका ओके हो म्हजो वाज हो पळय ते फन्स हाडून घाल्ले पळय ते सांगात तुमकां कशी दिसता पळय ती आयज हिंगासर बरोच वारो घाल्ला आनी हांव कितें ब्लॉगिंग करतना म्हज्या झाडाचो एक फांटोच मोडलो सो पळय हिंगा दाखयता तुमकां पळय हे विंडोचेर ही झाडां आहा म्हजे हे विंडो इलो मोडोंक ना पूण फुडले विंडो इलो मोडलो ओ पयलो फुडें दिसता थंय तो मोडोनूच पडलो हाला तो हांवें हाडलो आनी पळय हिंगा वाजान घाल्ला म्हजे आतां पळय दाखयता तुमकां वाजान घाल्ला बरोच व्हडलो मोडलो फांटो हे मोडल्या उपरांत दूख दिसता झाडां मोडले इतलो कास्तीक करून ही मोडोन गेली जाल्यार वाऱ्याक लागून मोडोन व्हडलो वारो जो गेला आयज जाल्यार ही मोडोन पडटात मागीर हाडला आनी आतां वाजान घाल्ला भायर सरला इल्लेशें शॉपिंग करपाक वत पळय असलें वर आहा जायना हड्ड्याचेर घेवपाक बरेंच वत आहा इल्लेशें शॉपिंग करून येता पळय कसलो व्यू आहा भायर आयज कोण लंडनाक बा घर घेवंक सोदता जाल्यार घराचें प्रायस पळया हिंगा 3 घरां आहा तेंचे प्रायस पळया पळय एक पळय हो दुसरो आनी हो पळय एक हिंगा एक आहा
धाकटेक जाय आसले बर्गर व्हरून घेयला बर्गर 4 स्ट्रीप बर्गर्स प्लीज टेक अवे पळय हांव आहा आतां वेम्बली स्क्वेअर असो टेस्कोन वयता टेस्कोन येयलें शॉपिंग उरलां गरमी पडल्या लोक पळय कशे भायर बसले ते टेम्परेचर आहा 32 डिग्रीज गरमी जाता म्हणून भायर बसले सगळे all on Tesco. कट फ्रूट्स फ्रेश कट फ्रूट्स जालें शॉपिंग करून पळय वयता घरा बॅग बरें जोड लागता मागीर मेवता घरा पण आयचो म्हजो स्पेशल लंच दाखयता तुमकां कितें केला पळय तो ओके पळयात हे पळय ह्यो 2 कॉकटेल केल्या सामो कॉकटेल एक वोडका बेज आणि एक टकीला बेज तो है म्हणजे सकाळी गार्डन हाऊस केल्ले पळय ते गार्डनांतले सॅलड केलाय पळय आणि फुडें आमचे सगळे गोंयकाराचे रुचीचे आणि सगळ्यांचे आवडीचे हे आमचे रिचाद बांगडे कमेंट करून सांगात म्हाका ओके आयचे म्हजे जेवण हे संडे स्पेशल विथ 2 समर कॉकटेल्स सॅलड आणि रिचाद बांगडे चल जेवून मेवता मागीर तुमकां ते म्हणसर हांव म्हजे कॉकटेल एन्जॉय करता मेवया फुडें ओके माझी कॉकटेल पळय हांव एन्जॉय करता आतां आनी हे कॉकटेली पळय हांवें गार्निशींग केलां ते स्ट्रॉबेरी म्हजे गार्डनांतले ओके मिंटूय म्हजे गार्डनांतले
सो हांवें तें गार्निशिंगाक यूज केला. ओके बरें तर चेयर्स सगल्यांक बरें जावचें. हेच तुमकां दाखयलें हांवें गार्डन हावस केलें तें कितें कितें काडलें पळय तें. खूब जाण गायज तुमी बरे बरे कमेंट धाडले म्हाका आदले रेसिपीक. बरें दिसलें वाचून. खूब बरें धाडले कमेंट्स. थँक्यू म्हणटा सगल्यांक. कमेंट वाचून बरें दिसलें तुमचे. अहेच कमेंट करीत रावा. होच म्हाका सपोर्ट करा. थँक्यू म्हणटा सगल्यांक. देव बरें करूं. चल तर फुडल्या व्हिडिओन मेळुया. अदियोस.